आनी आपले पोरजेचेर हुकूम चलोवन तांचेर राज करता तो आमी देखता. पूण जेजू राजान भांगाराचो न्हय पूण कांट्यांचो मुकूट स्विकारलो. जेजूचें शिवासन एक लांकडाचो खुरीस. जेजून हुकुमशाय न्हय पूण मोगान सेवेंतल्यान आनी बोगसोण्यांतल्यान आपलें रायपण चलयलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवन ताणें सगल्या खातीर कुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आयची दोबाचीक परब ही आमच्या दुलोब राजाक आपयता. जेजू राजाची देख घेवन ताच्या पावलांनी आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनी देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमची पातकां वळखून घेवया. काळजान ताण दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकुळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागोया. सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सकटा सर्वांचो राजा तुवें केलो आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणा. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुलां हेब्रोन म्हणटा थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पोले, आमी तुज्या मासा रोखताची सावलो आमचेर राजवट चलयतलो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सोरेस्परान तुका म्हणलें, तूं म्हजे पोरजेच इस्रायलाचो गोंवली आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन म्हळ्यार राजा फुडें आयले आनी सोरेस्पराचे हुजीर दावीद राजान ताचे कडेन एक वरार केलो आनी ताका दाविदाचेर तेल ओतोवन ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. हे देवाच्या उतराक तुमचो जबाब. सोतोस बरीत अनंत बरीत सोरेस्पराच्या घरा वचूं या. सगळीं म्हणया, सोतोस बरीत अनंत बरीत सोरेस्पराच्या घरा वचूं या. सोरेस्पराच्या घरा वचूं या ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच. केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवांड्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. संतोश बरीत अनोत बरीत सोरेस्पराच्या राज्या वचूं या. थंयसर कुलां चोडून येतात. सोरेस्पराची कुलां तीं. थंय सोरेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबीच्यो सुदऱ्यो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सुदऱ्यो. जबाब. संतोश बरीत अनोत बरीत सोरेस्पराच्या घरा वचूं या. बागयोन पावलून कॉलस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबां भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगताच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्तीन केल्यांत. ताणेंच कालोकाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताजे सवें आमकां सुटका आनी पातकांचें बोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रुपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो. ताजेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, शिवासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोती वो अधिकारी. आसा तें सगलें ताजे वरवीं आनी ताजे खातीर रचलां. सगले रचने आदीं तो आसा आनी तो सगल्या एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताजी कूड आनी तो तिजें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगटांक पयलो जावचे खातीर माळगडो कसो मेनेनांतलो तो पुनर्जीवन जालो. ताजे सवें सगली सुपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताजेच उदेशी ताणें कुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करूंक स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रचनांक आपणा लागीं सदां एकवटून हेच देवाची खुशी आसा. देवाचें उतोरे. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदू. आमच्या बापा दाविदाच्या राजा येता तो सोदू. Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक उबो रावून पळयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, आणे दुसऱ्यांक सोडयली. ओ देवान विचून काडलेलो अभिशिक्त जाल्यार आणे आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केस्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुडका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुर्सार उमकळतल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण आणे कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येतलोय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरें सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आदल्या काळार राजा आसले, तांतले कांय बरे आनी कांय खोटे. पूण बरे जरी राजा आसले ते जेजू परस वेगळे. कित्याक जेजून केन्नाच आपणाक राजा म्हणून नांव लावन घेतलें ना. लोक ताका राजा करूंक सोदतालो आनी तो थंय तावन कुशीन गेलो अशें आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. जेजू तांचे परस वेगळो कित्याक तो राजाच्या घरांत जियेलो ना. ताका रावळेर म्हणटा आमी कोंकणीन. ताका रावूंक घर नासलें. तो लोकां सांगाता भोंवलो, पातक्यां सांगाता रावलो, लोकांक ताणें सेवा दिली. म्हणजे जेजू पदवेचो राजा न्हय, तो सेवेचो राजा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, इस्रायल परजा दाविदा कडेन येवन म्हणटा, सामुएल जरी आमचो राजा, पूण तूंच आमचो खरो राजा. कित्याक तुका आमचो हुस्को आसा, देखून तुका आमी राजा करता. दाविदाक देवान पयलोच राजा केल्लो, पूण लोक आतां ताका आपलो राजा म्हूण मानून घेता. आनी दाविदान इस्रायल परजेचेर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. दावीद इस्रायल परजेचो एक बऱ्यांतलो बरो राजा. दुसऱ्या वाचपान सांब पौलू कोलोस्कारांक म्हणटा, जेजू बापाक समान आसलो आनी सगळें दिश्टी पडटा आनी दिश्टी पडना, सगळें ताचे खातीर आनी ताचे थावन रचलोलें. आनी आमकां काळखांतली भायर हाडूंक तो आमचे पासत मनीस जालो. म्हणजे जेजून आपलें व्हडपण चिंतलें ना, तो खालतो जालो. म्हणजे जेजू खालतो राजा. तो इतलो खालतो जालो, कुर्सार आमचे पासत मरूंक तो तयार जालो. तरणाटो तो 30 आनी 30 वर्सांचो. इतले तरणाटे पिरायेर ताणें आमच्या पातकां खातीर आपलो जीव दिलो.
आता आज आमी जेजुरायाची परब करता, दर वर्सा आमी करता. पूण हांतल्यान आमी कितें शिकता काय, कितें तरी आमी शिकल्या. हय, आमी जेजू राय म्हण मानता, सगळें जालें. हांगा तकलेर आमच्या जिवितांत जेजूच्या रायपणाची देख आमी घेतल्या वय. पयले सुवातेर जेजू खालतो राजा, आमी खालतीं जाल्या, वा आमच्या व्हडपणाच्या चिंतपांत आसा. हांव हे जातीचो, तो हे जातीचो, ती ही जातीची आनी ती अशी सकयली, अशें चिंतप आमच्या मदें आजून ना. आनी असलें चिंतप जर आमच्या मदें आजून आसा, आमच्यान कशें म्हणूंक जाता आमी जेजूची परजा. कित्याक राजा भशेन परजा आसूंक जाय. राजा जर ल्हान जालो मागीर आमी कित्याक ह्या व्हडपणाच्या चिंतपान जिवंक जाय. आनी हातूंत आमचो लोक मात्र ना. हांव गोंयांत पळयतां, म्हजे इश्टी म्हजे कडेन उलयतना जातीची भास वापरतात. आनी पाद्री अशेच आसात. माद्री म्हाका खबर ना ती कितें उलयतात ती. जातीच्या भाशेनूच गोंयांत सगळें उलोवप चलता. आनी म्हाका विचित्र दिसता. म्हणजे आमी आजून ह्या जातीच्या गुलामपणांतली भायर सरूंक ना. जेजून आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली भायर काडली, पूण आमी आजून जातीच्या गुलामपणान भितर 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 वचून त्या रेब्यान जियेता. चिंतूंक जाय आज आमी. जेजू सेवेचो राजा. तो सेवा करून घेवंक येवंक ना, तो सेवा दिवंक आयलो. तर आमी सयत सेवेची मनशां जावंक नाका. आनी आमची सेवा जात कात धर्म वठार कितेंच पळयनासतना गरजेवंतांक आमी दिवंक नाका. आनी ती फकत पाद्री माद्रींनी दिल्यार पावना, दर एका क्रिस्तांवान ही सेवा दिवंक जाय. दर वर्सा बेळगांव नवी शेटी थावन आमचे ब्रदर चलून गोंया ह्या सांफ्राज सावेरेच्या नोव्यानाक येतात. आनी ह्या वर्सा 12 जण आयल्यात. आनी तांचे लागीं आमी तांकां विचारलें तुमचो अणभव कसो. तांकां 3 दीस लागतात. कांयच पयशे नात, कांयच खाणाच्यो वस्तू नात. तांणी वाटेर लोकां लागीं कितें तरी भीक मागून खावंक जाय. पयशे घेवंक ना, कितें खाणाच्यो वस्तू मागून ते मेळटच ते 12 जण वांटून ते खातात. आनी तांचो अणभव आयकून म्हाका लज भोगली. लज कित्याक भोगली, गोंयचे शिमे पर्यंत तांचो अणभव एकदम बरो, इतलो बरो. लोकांन तांकां खाण दिलें, जेवण दिलें, तांची वासपूस केली, तांची काळजी घेतली. फकत क्रिस्तांव लोकांन मात न्हय, मुसलमान हिंदू लोकांन तांची सेवा केली. पूण गोंया भितर सरतच मोलें थावन हांगा पर्यंत क्रिस्तांव घरांनी कांय ना. हांवें तांकां विचारलें तुमकां कशें कळ्ळें तें क्रिस्तांव घर. ते म्हणटा थंय खुरीस आसा. म्हणजे घरा भायर खुरीस, आनी जिवितांत हांव दुसऱ्यांक खुरीस. मागूंक गेल्यार कोण उलोवंक तयार ना. कोणें खंय 50 रुपये दिले आनी म्हणलें ना आमच्यान पयशे घेवंक जायना, रागान दार बंद. आनी एक कडेन अस्तोरेन कांय दिलें ना. त्या दादल्यान 4 केळीं दिलीं आनी तांणी ती वांटून केली. केदी व्हडली लज आमकां. आमी आमकांच व्हड म्हूण मिरयता न्हय. अरे बाबा, कोणी जावं न्हय, तो तुजे कडेन खाण मागता, पयशे मागना, कितें तरी दी न्हय. नाल्यार विचारूंक जाय आसलें न्हय, बाबा तुमी तरणाटे खंय तावन आयल्यात. आनी तांणी सांगलें आमी पोरण्या गोंया वेता. अरे बाबा, पोरण्या गोंया म्हणजे सांफ्राज सावेरेच्या नोव्यानाकच असो अर्थ जालो ना क्रिस्तांव लोकांक? ना, हांव प्रत्यान म्हणटा आमचो लोक दळदिरो. आमी आजून जेजूच्या चिंतपांत येवंक ना, सांफ्राज सावेरेच्या चिंतपांत येवंकूच ना. बेश्टी आमी नोव्याना फेस्तां करची आनी आमकांच व्हडलें म्हण दाखोवचें. सगळें पोकोळ भितर. आनी जेजू सेवेचो राजा. तर आमी सेवेची जावं नाका.
जेजू शांतीचो राजा, तो तलवार घेवन येवंक ना, ताचे कडेन सैन्य नासलें, ताचे कडेन हत्यारां नासलीं, ताचे कडेन फकत आसले शीस आनी ताणें तांकां लोकांची सेवा करूंक धाडले. आज आमच्या घरांनी शांती आसा कितलीं झगडीं आमची भाटां बेसां खातीर, भाव भयणी, आवय बापाय मदें सगळीं झगडीं कित्याक आमी जेजूच्या चिंतपांत भितर सरूंक ना. आमचो भावार्थ फकत कातीर, हें जावं 1000 फावटी सांगूंक तयार आसा. कातीचेर मात्र आसा, कातीचे भितर वचूंक ना हो आमचो भावार्थ. जर हो भावार्थ आमचे भितर गेल्लो तर आमचें जिवीत वेगळें जाता आसलें. आमकां पळोवन, क्रिस्तांव लोकांक पळोवन हेर धर्माच्या लोकांक म्हणूंक जाय, हो लोक पळय काय बरो, हो लोक आमकां एक नमुनो, आमी तांचे भशेन जावंक जाय. आज आमी तांकां नमुनो जाल्या म्हण आज ही परब करतना परत्यान आमी आमचेर नियाळ करुया, दुसऱ्यांचेर न्हय. बाबा, हांव जेजू भशेन सेवेचो मनीस, हांव जेजू भशेन खालतो मनीस, हांव जेजू भशेन शांतीचो मनीस. आनी ह्या 3 प्रश्नांक जाप आमीच सोदची पडटली. दया करून उबी रावात. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्रात्मेक सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय थान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ आनी मोवाळ, ताका आमची काळजी आसा, हुस्को आसा. असल्या मोगाळ देवा मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरुया. भावार्थाची मागणी. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकपाचें कायदो राखून दवरला. आमचे धर्मीक फुडारी पवित्र सभेच्या कुटुंबाचे आवय बापूय कशे शाणेपणान आपले पोरचेक चलोवंक तांकां आपल्या मोन्यारपणांत सदांच कृपा आनी दैवीक मार्गदर्शन मेळोवंक तांणी पवित्र सभेच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या सगळ्या सुगुणाचो मुकुट कसो प्रितीमोग तुमचे मदें वसूं दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सुगुणाचो संपूर्ण एकवट जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुळ्यान आनी बांदपास सदांच उखलून दवरूंक माणकुलें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक, भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुमी देवान विचून काडलेली, पवित्र केलेली आनी ताचे अपुरबायेची देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची, बोली खालती दुलोब आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जायात. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचेय कुटुंब मोगाचे फळार जावं कुटुंबांक
गैरसमज जोगडी आपलेपण आनी दुस्मानकायो पयस करूंक दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली कालती दुलोब आनी वोड सोंसणिकायेची मनशां जावंक कुटुंबांत जियोंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबाचेर मागुया. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयचेर सत्या गोट करता. दर एका भुरग्याक बापाच्या हातांत उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्माचे जाणवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी पेल्याचे सेवेन वाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगळा बापा, तुझ्या पुता जेजूची देख घेवन आमी काल्तिकायेन सेवेचें जिवीत आनी शांतीचें जिवीत जियोंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C8 पेज नंबर 31 बापाक मानना. बापाक मानना गण बायलो सायकल साची गोरी भक्ती म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलो. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेत राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो निथीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलो सासणाक याजक आमचो आनी एकलोच रायसर रचनेचो शांतीचो तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून
एक सासनीक आनी सार्वीक रास तुझे महिमेक ताणे ओपोन दिले. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranța sorves portu, sorganiță sorvoliam, dușa voi vovan, un sorgi tu casoi sorves porace David, et ataka un sorgi tu casoi बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. Sumyaci tuže moronami somorunta, tuže punashi vonpor ami porgota, tuja iliak ami atreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सरुकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen.
जेजू भशेन खालती शांतीची आनी सेवेची मनशां जावंक आमकां ताचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवळकी पदवी आनी मोहिमा तशीच सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जिवन जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D37, पेज नंबर 67, राजाचें जेवण.
दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. मोगळा जेजू, आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सोडूंक तूं ह्या संवसारांत आयलोय. खालतिकायेची, सेवेची, शांतीची, मोगाची देख तुवें आमकां दिली. आज आमी तुज्या रायपणाचो उगडास काडटा. आमी तुजी परजा, पूण आमी तुजी देख घेवन दिसान दीस तुज्या पावलांनी चलूंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पर आपले परचेक बेसांव दितलो आनी शांती फावो करतलो. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, स्वामी जेजू क्रिस्ता सक्ता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासणाक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. फादर प्रताप नायकाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मीस पेटयल्ल्याक आनी देवाचें उतर आमकां परगटलेल्याक. यारा सगल्यांक आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक जावं सांगिस्तांव, जावं आमचे वॉलंटियर्स, आमचे कोयराक, मिडियाक, तुमकां सगल्या जाणांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसाराक सगल्यांक तुमकां हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा. आयज सांगे तुमी जाणात 6 वरांचेर मीस आसतलें आनी ताचे उपरांत माडी. 9 दिसांक नोयना आनी ताची मिसाची मांडवळ अशी आसा. प्रत्येक मिसा उपरांत 15 मिनट अंतर दवरलेलो आसा लोकांक येवपाक वचपाक आनी त्याच बरोबर पार्किंग लॉटानूय तांकां वेळ मेळच्याक. तर पयले मीस सकाळची 5 मिसां आसात. पयले 6 7:15 8:30 9:45 आनी 11 सांगे 3:30 5 आनी 6:15 हे भाशेन मिसांची मांडवळ. 8:30 9:45 आनी 5 मीस डिनरींग दिलेले आसा. तर त्या वेळार डिनरीज बरोबर आपल्या लोकांक आनी फिरगोची बरोबर मीस भेटयतले. 3:30 मीस केंद्रांक दिलेले आसा आनी सांगेचे 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसा. 2 आनीकूय मिसां आसात. ही सगळे मेन 8 12:15 6:12 आनी 2 चडशीं मिसां जीं दोनपारचीं आसात तीं भाशेचीं म्हणजे वेगवेगळे भाशेचीं. तर तें 12:15 दवरलेलें आसा. आनी 2 स्थलांतर म्हणजे आयतारा दीस ते मीस मायग्रंट्सांक पासत आनी हिंदीन जातले. 27 पेकोणेचो दीस म्हणून दवरलेलो आसा. 3:30 मिसार तुमच्यान तांकां हाडूंक जाता आनी तांकां स्पेशल पास आसा. आमचें पार्किंग लॉट पळय आसा तें व्हडलें ना. आमी तें पाद्री पासत, कोयरां पासत
आनी जे आमकां मदत करतात तांचे पासत केलेले आसा. डिनरीज येता तेन्ना तो आख्खो जागो बोत्ता. तो तुमी खूब पाटी म्हजेशी येतात आनी म्हणटात आमकां पास जाय. फकत जीं कोण जाणटेलीं आसा तांकां आमी एक पास दिता. कित्याक खूब पाटी आनी कितें जाता न्हय, लोक येतात थंयसर पार्किंग करतात आनी मागीर फेरयेन भोंवतात. हांगसर आमकां जागो आडायतात. मागीर आमकां पास दिलो आसा ती म्हणटात वय पास दिलो आसा आमकां हांगसर जागो ना. हांवें ताका लागून तुमकां सांगलां की थोड्यांकूच आमी तो दिता पास. दुसरे जागे आहात थंयसर तुमच्यान वचोंक जाता. आनी थोडे म्हणना हितून थंयसरच्यान येवपाकूय तुमच्यान एक रोमार कशी यात्रा कशी करून येवंक जाता मागण्यांतल्यान. तें मनांत दवरात. सगळें आयतेंच नाका, मातशी तर तो कशी. आतां जीं कोण जाणटेलीं आसा तांच्यान म्हणना हितून पळोवंक जाता. तांकां हाडून मागीर थंय दुसरे अशीं पार्किंगूय आसा. ते भशेन तुमी मातशें समजून घेयात. म्हाका जाय सगळ्यांकूच दिलेलें पूण तितलो जागो ना न्हय. ताका लागून मातशें अडचण जाता आमकांय तुमकां सगळें दिवपाक म्हणजे पास सगळ्यांक. ते मनांत दवरात. फेस्ता दिसा मांडावळ कशी आसा मिसाची, भरपूर लोक हांगसर म्हणना हितून त्या कंपावंडांत आसतात. तर आमी तांकां मागीर भितर घेता 3 आनी 3 आयलीं म्हणटच मागीर 3:45 मीस आसता. 3:45 पयलें मीस, त्या उपरांत 5 आनी 6 त्या उपरांत 7:15 म्हणजे 7:15 आनी 8:30 हे भाशेन ही मिसां आसात. पोरबेचे मीस 10:30. एक मीस 12:30 दवरलेलें आसा कित्याक थोडो लोक येता पूण ती पावना. तांचे पासत मागीर 12:30 एक मीस दवरलेलें आसा. सांजेच्या आदेसाक मागीर 3 मिसां 3:30, 5 आनी 6:15 6:15. तुमकां सांगलां सदांच सांजेचे 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आमचे येजमान फेस्ता दिसा परबे दिसा आसतले आमचे आदारी बिशप सिमिया पुरिफिकेस सांव फेर्नांडीस. तांचे बरोबर आनिकूय आमचे आज बिशप आनी बाकीचे आसतले. तर हे मनांत दवरात आनी सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखूं आनी सांबाळूं. जेजू भाशेन हेरांची सेवा साकरी करूंक ताचे शांतयेन आतां आमी वचूया. शेवटाक आमी गीत घेवया. R43, पेज नंबर 199, जोय जेजू.